धावून येता मेलोल्यांतलो जिवो जाता दोरी जेजू मुक्ती दाता सगळ्या मनशांक खुशाल कोता देवा बापा वखाणुया देवा पुता बोलुया पवित्रात्म्यान ओनूत कोरया पवित्रीत वेग एकल्याच देवा देवा बापा वखाणुया देवा पुता बोलुया पवित्रात्म्यान ओनूत कोरया पवित्रीत वेग एकल्याच देवा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां दिवन भेटयलां. फातिमा कोस्ता आनी ताचो कुटुंब तांचे पासत आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता जून डा सिल्वा. तशें वेडीक एनिवर्सरी मनयता एंथनी आनी सेरेना फेर्नांडीस तांचेय पासत आमी देवाक अर्गां दिवया आनी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे पासत मरून पुनो जिवंत जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचेय सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज पास्कांचो 5वो आयतार. आयच्या सेवधर्माचो विशय मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी. जेजून मोहिमा आपल्या खुर्सांतल्यान जोडून घेतली. देवाची खुशी आसली आपल्या पुतान खुर्सार मोरून मनशाक सासणीक जिवीत फावो करूंक. जेजू पळयता आपले मोहिमेचो वेळ आनी बाप आपणाक कसो मोहिमेवंत करतलो तो. देवान आमकां दिल्ल्या कार्या वरवीं देवाचे मोहिमेचे परगोटणार जावंक आनी देवाची मोहिमा आमी जोडूंक पावूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत देवा लागीं कृपा मागुया. मोगाळ भयणीनो, देवाच्या राज्यान आमी सदांच जियेचें हें जावन आसा आमच्या जोणेक एकल्याची इत्सा. जेजू क्रिस्ताची आज्ञा आमच्या जिवितांत सांबाळून एकामेकाचो मोग करून ताच्या राज्यान आमी जिवंक ही कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आनी आमच्या जिवितांत जायत्यो दुस्मानकायो राग दुयेस घेवन आमी जियेल्यान मोग आमी सांबाळूंक ना म्हूण वळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सर परिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
देवा उसोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उसोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी Sorvespora deva sorgicia raya Sorbodveda deva baba Ami tuka namaskar kota Ami tuka vivasta Tuja dorgoi bova paso Ami tuka vakanta vakanta Deva usorgi ani shanti tacia ishta samsari Moima deva usorgi ani shanti tacia ishta samsari Sogniak Jesu Christa Baba Chahegyak Sputa Somya Deva Deva Chishere Tu Samsara Chepakatai Amchi Kadutu Tu Baba Chauzya Kosai Amche Mage Aikuge Moima Deva Usoli Ani Shanti Tacia Ishta Samsari Moima Deva Usoli Ani Shanti Tacia Ishta Samsari Sagati Dio Baba ce moime Gesù Christa Et nos tu povit Et nos tu ismon Et nos tu pormesmon Et nos tu povit Et nos tu ismon Et nos tu pormesmon Moima Ani Shanti Tacia Ishta Samsari Moima Deva Usorgi Ani Shanti Tacia Ishta Samsari Amen. प्रार्थूया. सासनाच्या देवा आमच्या बापा बाबाटाच्या जिविता आनी उतरा वरवीं तुजे सरवणीची खबर बाबाट नाशिल्ल्यांक परगटूं तुवें ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलें तर आमकांच बाबाटान थीर कर बाबाटा खातीर कोस दोग सोसूंक आमकां गोठाय दी आनी प्रिती मोगाच्या खोण्यांनी आनी उमाळटोल्या काळजाच्या उतरांनी बाबाटाक साक्षी दिवंक आमकां फावो कर हे परी आमचे भोंवतणी जेतोल्या ओक्रिस्ती लोकांक बाबाटाचें दार उक्तें जावं दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजबोट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दोन भुताच्या इतिहासा वेले वाचप देरबे शारान शिववर्तमान पोरगुटरूंक जायते सीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्ट्रींतल्यान आनी एकोदींतल्यान अंतिकेक परतले. तांणी सिसांक गोठाय दिली आनी बावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोस दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पबी सोबेक तांणी
जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जांचे ताणें विस्वास दवरलो ते सौम्याच्या आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पानिफिलेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगटूच ते आतालियेक गेले आनी थंयतान तारवार बसून आंतिक्येक पावले. हाचे आदीं ह्या शारांत तांणी सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून तांच्याच हातान घाले. हांगा पावतच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी आपणाक देवान केले तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. देवाचें उतर आमचो जबाब एपोरी. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखणटलो गावून जातलो. Deva moja raza, Deva moja raza, sodakal तुझे नाव वाखणटा. अनेक पावडी गाऊया. Deva moja raza, Deva moja raza, sodakal तुझे नाव वाखणटा. सोर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो ताचो रोग सोड करून चोडना तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्यांक आपल्या रोचना कितलो माये मोगाचो. जबाब Deva moja raza, Deva moja raza, sodakal तुझे नाव वाखणटा. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजी वंदन करूं, तुजी राजवटकीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोड करूं. अशें सगळ्या मनशांक तुजे वरवीं कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. जबाब Deva moja raza, Deva moja raza, sodakal तुझे नाव वाखणटा. तुजे राज म्हणल्यार शासनाचे राज. पिणगेचे पिणगेक तुजी राजपदवी तोखता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वासी. सगळ्यो ताचे कन्यो मोगाच्यो. जबाब Deva moja raza, Deva moja raza, sodakal तुझे नाव वाखणटा. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचो. तेन्ना हांवें जुवावान एक नवो सोर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो सोर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटून तयार केल्ले होकले पोरी पवित्र शार नवें जेरुजालेम स्वर्गार्थान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिवसनार्थान व्हडल्यान अशें उलयतलो एक तालो हांवें आयकलो. हो पळयात, मनशां मदें देवाचो तोंबू. तो तांचे बरोबर रावतालो. ती जातली ताची पोरजा आनी तो जातलो तांचो देव. ताचें नांव जातलें तांचे मोदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसतलो. मरण, कोंत, रोडणें, दूख आनीक आसचें नात. कित्याक आदलें सगोट नाटाक जालें. उपरांत शिवसनार बसलोल्यान म्हणलें, आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यो करतां.
ताणें म्हाका आनिकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक हीं उतरां कात्रेची आनी स्वताची. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. उद्गाराक उबी रावया. गायन गावया. B11 पान 28 दुसरो श्लोक. B11 पेज 28. Solves forax soy, solves forax soy, solves forax soy, soy. Solves forax soy, solves forax soy, solves forax soy, soy. Gusto quer para poder, deva utor tu cemere, dane dono. Civu mozo, romnero plomoro gailo. Solves forax soy, solves forax soy, solves forax soy, soy. Solves forax soy, solves forax soy, solves forax soy, soy. सर्वीस तुमचे सोबे आसूं. जोआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जुदास भायर वतूच जेजू म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचें सवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचें सवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेबोध कोत्तलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे सीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्यानो, हाच्या वाचपांनी आमी पळयता. पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकान देव नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम बांदूंक सोदता. अशें दिसता की गॉड इज नॉट हॅपी with the present world. देखूनच नवो स्वर्ग नवो प्रितूम उत्पोद करूंक सोदता. मनशाच्या कोदण्याचेर व मनशांचेर देव खुशाल ना. आनी हेच नदरेन आमी पळयलें जाल्यार जेजू आमकां सगल्यांक सांगता, सुपुल्या भुरग्यांक कशी आमकां कोत्ता आनी म्हणटा, म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, म्हजी आज्ञा सांबाळात. एकामेकाचो मोग करात, एकामेकाच्या मोगान जियात. आनी होच अनभवल्लो मोग सीस दुसऱ्या वाचपान हांवें पळयता, दुसऱ्यांक दिवंक, आख्या संवसारांत दिवंक, जी जेजूक ओळखना तांकां दिवंक, हेर दुसऱ्या मनशांक दिवंक ते भारी वावुरतात, भोंवतात. ही मोगाची आज्ञा दुसऱ्यांक दिवंक व जेजूची वळख दुसऱ्यांक परगटूंक ते भोंवतात. कित्याक हो नवो समाज, हो नवो संवसार, नवी प्रितूम आमी गरजेची हें कितें सांगता. एकाच उतरान म्हणोंक जाता की आमच्या जिवितांत नवसोडणी जाय. आमी ह्या देवाच्या राज्यान जियेतलीं जाल्यार नवसोडणेची मनशां जावंक आमकां गरजेचें. आनी हेंच देवाचें उतर आमच्या दोळ्यां मुखार धरून एक ल्हानसो नियाळ करुया. अशी एक घडणी सांगता, काणी सांगतात. दोग जाण मनीस खंय दुसऱ्या संवसारांतले आमच्या संवसारांत आयले, एलियन्स, आनी ते भोंवूंक लागले. आख्खो संवसार, आमचो संवसार पळयतात. आनी पळयता आसतना एका भोंवडी करता आसतना ते पळयतात, एका सोल्जराक एक पुरस्कार दितात, इनाम दितात. आनी जायतो लोक ताच्या ह्या सेरेमनींत थंयसर एकठांय जालोलो आसात.
ह्या सोल्जरान झुजान ताणें 50 लोकांक मारलोले एकल्या मनशान ह्या सोल्जरान 50 जाणांक मारले देखून ताणें मारले देखून ताका हो पुरस्कार हो इनाम ते फावो करूंक सोदतात आनी मागीर ते मुखार वेतात पळयतात आनी दुसरेंच ओगळेंच ते पळयतात एका मनशाक गोळार काडूंक वतात हँग करपाक वतात आनी ताचें कारण जावन आसा ह्या मनशान रागान वो नाटबुडीन 2 जाणांक जिवेशी मारले आनी हाका आतां गोळार काडूंक वतात मारूंक वतात आनी हें पळोवन तांचें मन हे दोगांय एलियन्स आसले तांचें मन घुस्पतात संवसाराचे नेम आनी कायदे कितें गाय आमी कितें पळयता आनी ते एकामेका लागीं भासाभास करतात उलयतात आनी म्हणटात गडे संवसाराचो नेम असो आसतलो तुवें चड जाणांक मारले जाल्यार जिवेशी मारले जाल्यार तुका इनाम फावो जातलो जे जितलें वायट कोत्ता तुका इनाम मेवतलें पूण तूं थोडें कोत्ता जाल्यार तुका इनाम मेवचो ना वो तुजी खास पडटली अशें गडे संवसाराचो नेम मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितान गडे आनी ह्या संवसारान जेत आसतना अशेंच आमी पळयता आमी कितलीं बरें करूंक वावुरता पूण बरें कोत्ताल्याक केन्ना इनाम मेळना पूण ताचेर फास वो ताचेर आमी तोखणाय करिना ताचेर परतें उलयता उरफाटें उलयता पूण ह्या समाजान गुंडागिरी दादागिरी चोरयो नाटबुडयो खून अत्याचार असलें जायतें वायट कोत्ता ताकाच वयर काडटा वो ताकाच बरें मेवता अशें म्हणटा जायते फावटी आमी शीण कोत्ता आमी कितलें बरें केलें पूण देव आमकां पळयना पूण म्हजो शेजारी वो दुस्मान आसा तो कितलें वायट कोत्ता पूण सगळें ताकाच बरें मेवता ताकाच इनाम फावो जाता असलें जायतें आमी पळयता संवसारान पूण मोगळा भाव भयणीनो ही जावन आसा संवसाराची चाल देवाची चाल अशी न्हय देखून संवसारान उचाबळाय आमी पळयता शांती ना मोग ना आनी सगळेंच वातावरण बदललेलें आसा वेता थंयसर आमी झगडीं पळयता वायट जाल्लें पळयता आमकांच शांती नासलेली आमी पळयता कितें घडटलें आमी नको आनी असलें जाता तेन्ना आमी म्हणटा देवा हें सगळें बदल हें सगळें निवार आमकां शांती दी आमकां मोग दी आमकां बरेंपण दी हें आमी मागता घडये आमचे सगळ्यांचे मागणी असलेंच जाता हें संवसारांत पळयता वो जाता तें पळोवन आमी असलीच मागणी करता कित्याक आमकां सगल्यांक जाय की आमी मोगान भोंवलोलीं आमी एकचारान भोंवलोलीं आमी एकवटान जियेलीं शांतीकायेन रावलोलीं खुशालकाय अणभवली हें आमकां जण एकल्याक जाय देखून जेजू आमकां उगडास कोत्ता की आपल्याची आज्ञा आमच्या जिवितान आमी पाळूंक जाय एकामेकाच्या मोगान आमी जिवूंक जाय आनी मोगान आमी जेतून जाल्यार आमकां जायतीं उदाहरणां आसात आमचो आतांचो पाप साहेब ताच्या जिवितान एक असलें उदाहरण आसा घडी तुमी आयकलां आसतलें अशें सांगतात की ताका रातचें पळोवंक गार्ड आसता सेक्युरिटी गार्ड आसता आनी एकदां आमचो पाप साहेब उठलो आनी उठोवन भायर सरलो तेन्ना ताका सेक्युरिटी गार्ड मेवलो आनी ताचे लागीं विचारलो तो आख्खी रातभर हांगासर आसलेलो आनी तो म्हणटा वोय तूं आख्खो रातभर उबो आसलेलो आनी तो म्हणटा वोय तूं थकलो ना आनी तो म्हणटा हें म्हजें काम तेन्ना पाप साहेब भितर सरता भितर वचून एक ल्हानशें कोदेल हाडटा आनी ताका दिता आनी म्हणटा तूं बोस आनी तो म्हणटा हें ना म्हज्यान बसूंक जायना म्हज्या वडिलान म्हाका सांगलां म्हजें काम करूंक हें म्हाका पुटवो ना आनी ताका पाप साहेब सांगता हांव तुका सांगता हांव पाप साहेब तूं बोस आनी तो बिसो घेता बसता आनी बिसो घेता तेन्ना भितर वता आनी भितर सावन एका कॉटर प्लेटीन घालून एक सँडवीच हाडटा आनी ह्या सेक्युरिटी गार्ड आसलेल्या
त्या मनशाक दिता, तूं तोकला हें खा, खुशाल जा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या समाजान असलीं जायतीं मनशां आसा जीं तोकलोलीं आसा, जांकां आदार जायो, जांकां मोग जायो, जांकां सेवा जाय, जांकां शांती जाय. आनी असल्या स्वामी आमी हेच भाशेन वागूंक जाय. संवसार वागता ते भाशेन न्हय, झगडीं झुजां करून, मारामारी करून, वायट करून, शिराब घालून अशे भाशेन न्हय, पूण मोगान आमी जिवंक जाय, शांतीन आमी जिवंक जाय, एकामेकाच्या आदाराक आमी पावूंक जाय. आनी तेन्ना की आमी ताजी मोगाची मनशां, ताची सेवकां म्हूण आमी दाखोळ करतल्या. तर असलें मन, असलें क्रिस्ती मन आमकां जण एकल्याक मागून घेवया आनी असले कुरपेन वाडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया, आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोत परिधार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या समिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, हांकवा मरिताय सळमलो, कोस पिला काल ताणें कोस असले, ताका कुसार सडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिनतलो चिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पुरिदा देव बापाच्या उजव्यान बसला, तुवें जावन जिवे आनी मेल्याची मसबी करून येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आदार मागून आमच्यो गोरजो ताच्या फुड्यान दवरुया. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे मोहिमेची खबर आपले पोजेक पोरगोटून गोठाय दिवंक आनी बावार्थान तीर रावन देवाचे राज जोडून घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आपणा वरवीं देवान केल्लें तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची आनी पोजेची सेवा करूंक देवानूच आपणाक विचून काडल्यात म्हूण वळखून घेवन पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. हे पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तो तांचे बरोबर रावतालो आनी जातोली ती ताची पोरजां. तांच्या दोळ्यांतलीं सगलीं दुखां तो पुसतलो. आमच्या कोश्टा दुखांत आमी देवाचो सांगात अनुभवूंक जिवितांत आयलोलें सगलें दूख पयस जावंक देवाची मोहिमा आमी भोगूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. एकामेकाचो मोग कोसात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटले. जसो जेजून आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जेजूचे मोहिमेची खबर परगोटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका.
बापा, आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमचें जोण एक एकल्याचें जिवीत तुज्या हातान घालता आनी तुजी मोगाची आज्ञा आमच्या जिवितान सांबाळूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. बेटोरेंग आमी गायन गावुया. बापाक मानना C8 पान 31. C8 पेज 31. म्हज्या बाबणींदो, म्हजें तुमच्या बलिदान सोद पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सासणाच्या देवा आमच्या बापा, बाबाताच्या जिविता आनी उतरां वरवीं तुजे सोडवणीची खबर बाबाड नाशिल्ल्यांक वरगोटूंक तुवें ओगोणी जाणवायेन आनी मोगान येवजिलें. तर आमकांच बाबाटान तीर कोर आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आनी उतराच्या काळजाच्या उतरांनी ती आमी दुसऱ्यांक दाखोवची कोर. क्रिस्तांव आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळे आमी तुका वाकाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची गिती आनी वाकाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सोपुनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनी कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संसाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सोरीच्या सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dormaraco sorvesfor tu, sorgani samsar, ola tuja vojvova. Sorgi, sol, sol. Sorves fora genavi, jeda taka zoi sol. Sorgi, sorgi, sol, sol. बाबा खरोच पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मरो सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीस परीं जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविता सोडो आनी ही सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परचडीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची तांच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय बागेवन झुजे तेच्या बुद्धीच्या सांगाती बागेवन दोन पुतां आनी सोर कांय तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. सोम्याची आज्ञा आमच्या जिवितांत सांबाळून मोगाची मनशां जावंक आदार मागून जेजून शिकवलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांनी वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदनाच बोट चलयता सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो पुनर्जिवन जालो जेजू जो आमचो उत्तम मोग करता
ताच्या मोगान आमी जिवंक वाडूंक हो जेजू आमच्या जिवितान भितर शकता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोमयाक घेता ती सुभागी. सोमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. भाव भयणी आमी सगलीं D9 पान 40 D6 पेज 49. One.
उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, संवसार सोडून मोहिमेवून जावचे आदीं जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीठ मेर नासलेल्या मोगाची कोणा कशी आपली कूड आनी रगत आमचें खाण पिवण जावंक दवरलें. ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणान वांटो घेवन जेजूचें आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिनवासता आनी ताच्याच काळजाक एकामेकाचो मोग करता म्हूण कोन्यांनी दाखोवंक आतां आमी घारां येता. हो आमचो मोग पळोवन आमचे भोंवतणचो लोक जेजूक आपलो सर्वंडार म्हूण ओळखून घेवंक क्रिस्तांव आमच्या समया वरवीं मातशें बसूया. बामडिनो आमचो फादर रोजारियो ओलिवेरा फाटल्या जुन्यांतान आमच्या मदीं आसलो. 22 मायाचे येता त्या आयताराक आमचो घरा येता आपले फुडली तयारी करूंक ताका आमच्या 2 प्रांतांतल्या वडिलांनी विचून काडला. रोमा शारांत शिकोप करूंक, फुडलें शिकोप करूंक, उंचलें शिकोप करूंक येता त्या आयताराक 8 वरांच्या मिसार आमी ताचे सांगाताक दिनवासनेचें मीस करतले. 8 वरांचेर सगळे आमी आमचे खास दिनवास हे आमच्या याज्ञीक भावाक फाटलें 1 वर्स ह्या आमचे इगोर्जेन ताणें आमकां आपलो तेंको तेच भाशेन डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन हांगा एसिस्टंट टू द सेक्रेटरी म्हूण वावर केला. ताका आमचे दिनवास आनी आर्गां आनी येता त्या आयताराक 8 वरांचे मीस आमी खास ताचे बसत भेटयतले. आज आमच्या भारतांत एक व्हडली कुशालकायेचो दीस, कारण सकाळचे 10 वरांचेर वातिकानी वेळार रोमांच्या शाळाच्या वेळार पापसाहेब आमचो एक भारताचो मार्तीर दियाशाम पिल्लय म्हणटा ताका सांत म्हूण पाचतलो. सांत म्हूण पाचतलो. तो 40 वर्सांचे पिरायेर मार्तीर कसो मेलो भावार्थाक. हिंदू तो धर्मान फामिलीन हिंदू फामिलीन जल्मलो आनी मागीर ताणें क्रिस्ती जिविताक वेंग मारली. आनी न्हूच क्रिस्ती जिविताक वेंग मारली पूण तो भावार्थ परगटूंक लागलो. तो जेजू ताणें घेतलेलो आपल्याक तो दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो आनी तो वावुरता आसतना ताका जिवेशी मारलो. आमी खुशाल जावया. तामिळनाडूची आख्खी पवित्र सभा खुशाल. कालच्यान तांचे समारंभ सुरू जाले. एक सांत एका वाठारांत मेळप म्हळ्यार व्हडली खुशालकाय. म्हणटच देवाक आर्गां दिवया. ह्या मार्तिरी पासत ताणें क्रिस्तांव जालो तेन्ना लाझारूस हें नांव घेतलेलें. लाझारूस पिल्लय. लाझारूस म्हळ्यार देवाचेर पातयेवपी, द वन हू ट्रस्ट गॉड. म्हणटच ताणें देवाचेर पातयेवन जेजूची बरी खबर परगटूंक वावुरलो. येता त्या आयताराक मायाचे 22 आमचे इगोर्जेंत फादर मायकल पिंटो आनी फिरगोस्कारां येतात. आपर कासारकोड ह्या वाठारांतली. थंय एक धाकटी इगोर्ज आसा मोडकुरी. ती सारकी करपाक तांकां दुडवांचो आदार जाय. ती सगळीं गरीब लोक तो आनी दुसरे थोडो लोक क्रिस्तांव. तांणी थोड्यो सोडती घातलेल्यो. थंयच्यो सोडती उरल्यात तांच्यो. 100 रुपयांक एक सोड. आनीक ताचे आबेडतूर ड्रॉ नेक्स्ट संडे 29th म्हणटच ते विकूंक सोदतात उरलेले बुक्स नावेलींक. तशेंच आमचे इगोर्जेंत येतात ते आयतारा दिसाक. म्हणटच बायलान आसतले ते घरांनी न्हय बायलान आसतले. आमी तांकां आदार दिवया. आमी जाणून तालिगांवचो लोक सदांच उदार जायत आयला. 10 रुपयान 100 रुपयांनी एक सोड. इगोर्जे भायर ती आसतली. कशे मनान आमी ह्यो सर्ती काडुया. यू कॅन बी वन ऑफ द लकी विनर्स. वी डोंट नो. सो प्लीज असिस्ट देम. तांकां आदार दिवया. सातवड्याची कार्यावळ फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 89,500 रुपीज. हे दुडू आमी सेमिनारीच्या वावराक पाठोवन दिल्यात. सेमिनारीच्या 4 सेमिनारी आसात. फॉर्मेशन हावजीस तांकां पाठोवन दिल्यात. बुधवारा दिसाक 9,100. SSBPन फाटल्या आयताराक
कलेक्शन केलें इगोर्जे भायर 24,760. खुर्साची कलेक्शन जाल्लें तें आमकां हाडून दिलां. आमाराल वाडो 5,220, पोसरेंबाट 5,800, प्रांजाले मोरोड 6,000, नायराले मोरोड 6,060, पाद्रीबाट 7,710. तांकां आमचे दिनवास. आज बांबोली फुलांच्या खुर्साची परब. थंय ह्या खुर्साक ही इमारतीक 25 वर्सां भरतात. 25 वर्सां पुरान पुरम संस्काराक भेट थंय जातात. फेस्ताचे मीस सकाळीं 10 वाजता. आमचे इगोर्जेन सकाळीं 10:30 वाजता दर आयताराक अल्कोहोलीक एनॉनिमसांची जमात सोरोपी येतात आनी ते सोरांतले भायर सरूंक जाय तांकां आदार दिवंक ही जमात अल्कोहोलीक एनॉनिमस दर आयताराक सकाळीं 10:30 वाजता. फाल्यां सांजे 4:30 मागण्यांची जमात कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप मिटींग. 21 मायाचे शेनवारा दिसाक PPC वांगड्यांक तशेंच आमचे 100 सुमार वॉलंटियर्स आसले जाय तो काम केला तांणी कोविड-19 वेळार. तांकां एक पिकनीक दवरल्या उतोर्दा आयलंड व्यू ह्या वाठारांत. सोबीत दर्या देग ती. नांवां दिवंक गरज. नांवां कित्याक भाशेची तशेंच जेवणा खाणांची वेवस्था करूंक जाय. म्हणटून आय रिक्वेस्ट ऑल द वॉलंटियर्स दोज हू हॅव नॉट गिवन नेम प्लीज गिव द नेम्स बिकॉज वी हॅव टू पे फॉर द केटरर्स दे इन एडवान्स. म्हणटच उपकार मागता नांवां दिवची. आज निमाणी तारीख. त्या उपरांत आमचो मॉडरेटर सगळी वेवस्था करतले जेवणा खाणांची भाशेची आदी. जून म्हयन्यांत डॉन बॉस्को फादर्स एक बोर्डींग सुरू करूंक सोदतात तुवें वाठारांत. हें बोर्डींग फॉर बॉयज. सुरवातेक फकत 50 भुरग्यांक एडमिशन दितात ते. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस. कोण तरी म्हजेशी आयिल्लीं बोर्डिंगाक दवरता म्हूण. हांवें म्हणलें बोर्डिंगाक दवर नाकात पूण आतां डॉन बॉस्को बोर्डींग सुरू करतात. डॉन बॉस्को नायट स्कूल एंड नायट हाय सेकंडरी स्कूल सुरू जाता जुनांतान. सांजे 6 ते 8:30 नायट स्कूल 8th, 9th, 10th एंड हाय सेकंडरी 11th, 12th. हे नायट स्कूल फकत बॉयज ऑर मेल एज नो बार. कोणाच्यानूय वांटो घेवं येता. कोण शिकूंक सोदता नायट स्कूलान 6 वरांचेर ते 8:30 पुरान. कोण SSC करूंक सोदता, कोण 11वी 12वी करूंक सोदता पूण कामूय करता तसल्यांक ही संदी. नायट स्कूल फॉर मेल. कोर कांतार बाबा म्हणिनो आमचे तुमचे सहकारान बरें जालें. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. ताचो इनकम बाय टिकेट्स डोनेशन्स कॅन्टीन 17,21,000 जालें. 17,21,000 आनी सगळो देशपेज तरेतरेचो देशपेज तुमी हाजीर आसलेलीं कळटलें. व्हडली स्टेज घालूंक जाय आसली. कदेलां बँड लायट सावंड कांतार करपी स्टेज आर्टिस्ट प्रिंटींग एडवर्टायझींग ऑन द पेपर्स LED 3 जनरेटर सेट्स आसलीं. हें सगळें काडून 7,09,570 रुपया देशपेज जाला. 7,09,577 देशपेज काडून आमकां आमच्या हातांत फाब्रिकाच्या एकावंटांत आमी घाल्यात 10,11,423 रुपया. 10,11,423 हे पयशे हो फायदो ह्या कोर कांताराचो. आनी सगल्यांनी तुमी जावं तिकेट काडून जावं तुमचें डोनेशन दिवन जावं तुमच्या बऱ्या उतरांतल्यान आदार दिल्ल्या खातीर भोव करून आमचो भाव टोनी काब्राल जाणें आपले भुजांचेर ही जबाबदारी घेतली. सगळीं आमची PPC मेंबर्स ऑफ डिफरंट एसोसिएशन्स आनी कान मारलो. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. नवे वर्सान म्हणजे जुनांतान दोतोन सुरू जातली. दोतोनीचे 14 क्लासरूम्स आसात. 7 फर्स्ट फ्लोरार, 7 बेजमेंटान और लोअर ग्रावंड फ्लोरार दोतोन जातली भुरग्यांक. आनी हाका लागून आमच्या संदेशकारांक आमी उलो मारता. हो वावर तांणी जबाबदारीन हातांत घेवन थंय
तांच्यांनी कंप्युटर वापरूं येता, तांच्यांनी पावर पॉयंट प्रोग्राम वापरूं येता, तांच्यांनी लॅपटॉप घेवन आपल्या भुरग्यांक दोतून शिकूं येता. सगळे वेवस्थीत एक क्लासरूम्स जाल्ले आसात. आमचे संदेशकारांक उलो 25 तारखेर सांजे 6 वाजता कॅटेकिस्तांची मिटींग आसा. आदलीं आनी नवीं संदेशकारां जावंक सोदतात तांकां तांणी नवो अध्यक्ष आनी नवी कमिटी वेंचून काडूंक जाय. जुनांतान ही जबाबदारी घेवंक म्हणटा आमी रावता. सगळीं संदेशकारां जी कोण शिपडलेलीं जोई म्हूण आसलीं कोविडाक लागून, वी बिगीन विथ ऑल ऑनेस्ट फ्रॉम 1st of June द कॅटेकिझम क्लासीस. आनी थंय मीस जातलें भुरग्यांक थंय मीस जातलें. थंय सगळी वेवस्था केल्ली आसा. तांणी इगोर्जेक येवची गरज ना. दोतून जाली, दोतोनींतली क्लासरुमांतली भायर सरलीं, तांच्यांनी आपआपले जोम्यांनी वचून मिसांत वांटून घेवं येता. आनी भुरग्यांक चलूं येता, समजूं येता ते भशेन ते मीस जातले. म्हणटच द चिल्ड्रन्स मास आफ्टर द कॅटेकिझम वील बी इन द हॉल. 29th May यूथ पिकनीक आसा. 20 वेरपुऱ्यान नांवां दिवची यूथ पिकनीक. आमचे तरणाट्यांक पिकनीक आसतली वर्सावडीची. नांवां दिवंक निमणी तारीख 20. तुमकां सगल्यांक म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळीं म्हज्या आवयच्या वर्साच्या मिसांत वांटो घेतलो देखून आनी तिचे खातीर आनी आमचे खातीर मागणें विटयल्ले खातीर सगल्यांक चड आनी चड म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान देव बरें करूं. फुडल्या आयताराक मिसांची मांडावळ करूंक 6:30 प्रेयर ग्रूप, 8 o'clock PPC. हे 8 o'clock मिसांत आमी आमचे भाव रुजार ओलिवेर हाका देव बरें करूं म्हणटले. ताचे खातीर हे मीस पेटी दिल्या. उबी रावया आशिर्वादा खातीर. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. हवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. जेजूक आमचे मोदें दवरून शेवटाचे गायन गावया. F7 पान 208. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोतून घाल्या ताच्या मोगाक उर्शाची कूड. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवून